मंगळारा सावन दृष्टी कंपनीच्या गोंयभरच्या जीवरक्षकांनी पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सच्या जेटीस मुखार बेमुजत संपाक सुरवात केल्या. कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांच्या फुडारपणाखाला दृष्टीच्या कामगारांनी आंदोलनाक सुरवात केल्या. किमान 21,000 रुपया पगार तशेंच तांच्या जिवाची सुरक्षा दिवची आनी कामावेल्यान काडून उडयल्ल्या त्या 17 लायफगार्डांक परते सेवेत रुजू करून घेवचे अशी मागणी कामगार फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी केल्या. दृष्टी लायफगार्ड जे टुरिस्टांची दर्यांत खेळपाच्या प्रवाशांची संरक्षण करपी लायफगार्ड आयज बेमुदत संपाचेर आसात. ह्या लायफगार्डांची मुखेल मागण्यो तांच्या जिवनाची रक्षा करची, नोकरेची रक्षा करची. दे डिमांड सेक्युअर सर्विस कंडिशन्स. त्याच बरोबर एक मानवतेचो पगार जांकां आयज 10,5-11,000 पगार दितात. कसल्योच दुसऱ्यो सवलत्यो दिनात. आमी मागतात कमीच कमी एका लायफगार्डाक 21,000 रुपया पगार आसचो म्हयन्याक. त्याच बरोबर हे कुशल कामगार, स्किल्ड कामगार तांकां जीवनाचे सगळे रक्षण आसचें. तांकां एक ठरावीक रिटायरमेंट एज आसची आनी ताच्या उपरांत तांकां ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मेळचें. सरकारान हेची जबाबदारी घेवची आनी सरकारान हे लायफ गार्डिंग सर्वीस डिपार्टमेंटलायज करची आनी ह्या कामगारांक आपल्या वळेरीचेर घेवचें. आनी त्याच बरोबर 17 कामगारांक जे काडल्यात त्या 17 कामगारांक ताबडतोब घेवचे. जे 2 मंत्र्यांनी एग्रीमेंट केला तो एग्रीमेंट पाळचो. मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, कामगार मंत्री आवर्तान फुर्तादो आणि पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी दृष्टी कंपनीच्या मॅनेजमेंटाची चौकशी करची अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. दृष्टी कंपनी आनी गोंयच्या दोगां मंत्र्यां मदीं जाल्लो करार तांणी पाळचो अशेंय क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी फुडें म्हळां. अजूनही पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर तसोच लेबर मिनिस्टर आवर्तान फुर्तादो, गोंयचो मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर, गोंयचो चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांक उलो मारतात की हाचेर ताबडतोब लक्ष घालात. गोंय पर्यटन वेवसायाचेर चलता आनी एन पर्यटन सिजना वेळार लायफगार्ड संपार वचप म्हळ्यार गंभीर गजाल आसा. सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या लायफगार्डांचो प्रश्न सोडोवचो, नाजाल्यार ह्या कामगारांक गोंय पर्यटन महामंडळाच्या अंतर्गत आस्पावन घेवचे अशी मागणी कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या. जे दृष्टीचे लायफगार्ड्स आहात तांकां फॅसिलिटीज कितें दिवंक जाय गव्हर्मेंटान, जो तर कितें प्रॉमीस केलें, ट्युरिझम डिपार्टमेंटान प्रॉमीस केल्या, दृष्टी कंपनीन प्रॉमीस केल्या, ते म्हाका दिसता बेगीतले बेगीन हेचेर निकाळ येवपाक जाय. कित्याक आयज ट्युरिझम जे गोंयान आहा दीट इज अ बॅकबोन ऑफ आवर इकॉनॉमी. आयज ट्युरिझम गोंयान आहा म्हणून सगळे 70% लोक जगता ह्या ट्युरिझमाच्या पयशांचेर. आनी ट्युरिस्ट गोंयान येता, मेन एट्रॅक्शन इज बिचीस. रायट फ्रॉम आरांबोल केरी टील काणकोणा जो आमचो कोस्ट लायन आहा 100 किलोमिटर्स, हेचेर सगळ्याक सरकारान लायफगार्ड दिल्ले आहा. त्या खातीर एकूय डेथ जायना. बिचाचेर डिसिप्लीन येयल्ले आहा. हे दृश्टी लायफगार्ड्स आपले लायफ रिस्कार घालून लोकांक सेव करता. त्या खातीर म्हाजें सरकारा कडेन एक विनंती आहा की तांकां बेगीतले बेगीन आयच्या दिसा भितर हे तेंचे स्ट्रायक काबार करपाक सरकारान प्रयत्न करपाक जाय. नाजाल्यार जे पयशे आयज गव्हर्मेंट दृश्टीक दिता आनी दृश्टी तांकां दिता, लेट अस एब्जॉर्ब ऑल दीज गवर्न्स डायरेक्टली इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम. एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जातलें. हें म्हाजें मागणें आहा. सगळे एंगल पळोवपाक जाय आमकां. जो तर हे भुरगे आमचे गोंयकार आहा आनी जो तर हे खऱ्यांनीच बरें काम करता आनी GTDC आमचे आहाच,
गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तेंच्या अंडर नाल्यार डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझमाच्या अंडर तांकां एब्झॉर्ब करूंक जाता.